कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संगीत असत, नाटक असत, नर्तन असत, गायन असत, वादन असत, अशा कितल्याशाच कला प्रकारांक पाठबळ दिवपी ही वास्तू कला अकादमी गोवा. आयच्या मानेस्ता सयत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवंक विनंती करता. कला अकादमीचे सदस्य सचिव शंकर गांवकर हांकां. सगळ्यांना नमस्कार. आज कला अकादमी गोवा हेचो फाउंडेशन डे आणि हे प्रोग्रामा आमचे मदीं उपस्थित आसा आमचे लाडके आणि रिस्पेक्टेड बाबू कवळेकर, एलायस चंद्रकांत बाबू कवळेकर, चेअरमॅन कला अकादमी. तशेंच इंडियन म्युझिकाचे डायरेक्टर, वेस्टर्न म्युझिकाचे डायरेक्टर, आमचो CRCचो हालींच चार्ज घेतले कडेन आसा पोळे, सगळे टिचर्स, लेक्चरर्स, आमचे सगळे स्टाफ आणि कितलेशे पेरेंट्स बी हांगा जमले कडेन आसा. सगळ्यांक तुमकां हांव येवकार दिता. सेलिब्रेट करपाक हांगा जमले कडेन आसा. कला अकादमी 28 फेब्रुवारी 1970 ह्या वर्सा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ह्या कायद्या अंडर रजिस्टर्ड जाली आणि होच दीस आमी असो ठरयलो की कितें पूण एक सेलिब्रेट जावपाक जायो अशें एक मनां आयलें. आमच्या चेअरमॅनान आमकां एप्रुवल दिलें आणि आयज म्हणूनच आमी हांगा जमल्ले कडेन आसा. जेन्ना अशें एक डिसिजन जालें की एक फाउंडेशन डे आमी प्रोग्राम करया, सो खुबशे विचार आमकां प्रतिक्रिया आयली आमच्या स्टाफा मदीं जाल्यार दुसऱ्या कडेन. फाउंडेशन डे आमी कित्याक करपाक जायो, कितें इम्पॉर्टन्स अशें थोड्या मदीं चडशे जाणां उत्सुक थोड्यांक खबर आसलेलें बाबा फाउंडेशन डेचो इम्पॉर्टन्स कितें तो. सो असो एक प्लॅन केलो की आमच्याच सेक्शना अंडर म्हणजे डिपार्टमेंटाचे सेक्शन्स आसा तेंची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घालून हो प्रोग्राम करचो अशें ठरयलें. आणि आयज सकाळच्यान ज्यो प्रतिक्रिया घेता आमच्या स्टाफाच्यो की थिंग कळोन चुकले ऑलरेडी काम करतना की फाउंडेशन डे म्हळ्यार इम्पॉर्टन्स कितें काय म्हणून. सो फाउंडेशन डे प्रोग्राम इन थोडक्यात सांगता म्हणल्यार आमी पयलीं म्हणल्यार ही वास्तूची जेन्ना आमी इस्टाब्लीश जाली तेजी आमी याद करता. आणि एक वास्तू आसली म्हणून जायना, एक बरी तूं बिल्डींग बांदता, एक सेटअप करता, पूण ती चलोवपाक तेका लायफ कोण दिता, ते कर्मचारी दिता, तेजो स्टाफ आसा ते सगळे दिता. सो तेंचेय बी एक पळोवपाक गेल्यार हे एक तेंका एक प्रोत्साहन दिवपाचें जाल्यार तेंचे मदीं एक बरे विचार हे करपाचे एक ऑपॉर्च्युनिटी आसता. म्हणून फाउंडेशन डे म्हणटा आमी करतात. एक बर्थडे आमी कोणा भुरग्याचो करता, कित्याक लागून करता, एक तर तेजो बर्थडेचो डेट याद उरपा आणि आशिर्वाद जाण्टेल्यांना दिवपा, नाजाल्यार बाबा तेजी मुखारली जी वाटचाल आसा तो भुरगो बाबा कितें आसतलो, मुखार कितें जातलो हेजे एक विचार बारीकसो जाता. म्हणून तो बर्थडे सेलिब्रेट करता. नॉट जस्ट टू हॅव फन, इट्स अ प्लॅनिंग, इट्स अ डीप थिंकिंग ऑन एनी सब्जेक्ट. जेन्ना आमी एक बिल्डिंगेक काम करता तेन्ना आमी एक विचार करतले न्ही. आयज आमी अशी कितलेशे आमचे चेअरमॅन आसा, आमी सगळे बसतले, आमी ऑलरेडी विचार केलो जेन्ना हो प्लॅनिंग जाताली तेन्ना ऑलरेडी आमी खूब डीप विचार केलो बाबा ही वास्तू म्हणल्यार कितें, हेची इम्पॉर्टन्स कितें, कितल्योश्यो गोश्टी आमगे तकलेन येता आणि मुखार कितें करपा जाय हेजेर विचार जाता. म्हणून हो एक प्रोग्राम जो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता तो आमी करपा जाय. आणि चेअरमॅनान जर आमकां ते एवरी टायम आमकां कॉपरेटीव आसात की हो वर्सान वर्स आमी करपाचो आनी बऱ्यांतलो बरो करपाचो अशी आमची इच्छा आसा आणि आमी हे करतलो अशें आमी थारोवपा जाय. सो मुखार सांगता आसतना फाउंडेशन डेचे विशयी की आयज असो प्रोग्राम लागले कडेन आसा बिकॉज तुमकां कळपा जाय आनी तुमी रावपा जाय सांजची म्हणल्यार. सो आयज आमी फाउंडेशन डे निमतान बारीकशे कल्चरल प्रोग्राम दवरले कडेन आसा. एज पयलीं सांगले त्या प्रमाणे प्रत्येक सेक्शना आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिले कडेन आसा. म्हणल्यार डेकोरेशन धरून आमचो आज कल्चरल प्रोग्राम आसा तो इंडियन म्युझिकाचो आसतलो, वेस्टर्न म्युझिकाचो आसतलो. थिएटर कॉलेज जे आमची राजीव कला मंदिर फोंड्या चलता
तिंकाय ऑपॉर्च्युनिटी लेगडे आहा परफॉर्मन्स करपाक आर्ट एंड कल्चरा कडेन आमी रिक्वेस्ट करून एक प्रोग्राम लायले कडेन आसा आनी सगळे सेक्शनां आमी एक चान्स दिले कडेन आसा की परफॉर्म कित्याक खूब जाणांक खबर आसना की हांगसर हे इज नॉट जस्ट एक वास्तू और आमचो एक स्टाफ हांगसर 600 वर भुरगीं शिकता आनी इट्स अ व्हेरी गुड प्लेस टू deliver something like in the field of education, in the field of classical music. So हे गोष्टी आमी लोकांपर्यंत पावोवपाक जाय. लोकांक खबरय आसना. खुबशे जेन्ना खबर आसना की 600 भुरगीं शिकता आपल्याक खबर आसना. पण जेन्ना प्रॅक्टिकली हांगसर म्हाकाय खबर नाशिल्लें पयलीं आपण हेजिटेट जायना तेन्ना हांव जॉइन जाला मेंबर सेक्रेटरी बाबा हांगा एक शिक्षण चलता क्लासिकल म्युझिकाचें तें म्हाका केन्ना खबर नाशिल्लें. जेन्ना जॉइन जालो तेन्ना एक कळ्ळें की कला अकादमी म्हळ्यार इट्स नॉट जस्ट ए प्लेस ऑफ ऑर्गनायझिंग प्रोग्राम्स or having the functions. It's a place of education. It's an institute. Because Kala Academy was founded under education department. If you have seen the order, पहिले education department. मागे आम्ही art and culture under येयल्या. So हांगा एक अशें वातावरण आसा की आनी अशी बारीक गोष्टी आसा ज्यो आमी नमूद केल्या. म्हळ्यार कशें बारीक भुरगीं येतात शिकता क्लासिकल. सो इज ए एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. हांगसर जेन्ना खंयचोय येदर व्हडले प्रोग्राम जाता पूण लिकर आनी जे स्मोकिंग इज नॉट बॅन. Why? This is a culture. We are sending the positive, good message among the citizens. आमच्या लोकांमदी. सो ही एक अशी वास्तू आसा जे जाग्यार वायट कांय चलपाना. फकत बरी चलतले आनी आमी बरी मोरल बरी गुण जे आसा ते आमी भुरग्यां मदीं पावयता. अशी एक प्लेस आसा जे जाग्यार कांयच वायट जायना बरी जाता आनी आमची बरी करपाक मना आसा. आमचो चेअरमॅन आमकां एकदम बरे मेळिकडे आहा कोऑपरेटिव्ह आनी आमी कितलेशे प्रोग्राम जे बंद पडिल्ले तुमकां आयज खबर आसतलें आयज सांजचो सूरजश्री म्हणटा वर नंबर 1 प्रोग्राम आमचो कला अकादमीचो 3 वर्सां बंद पडिल्लो कांय कारणां खातीर आयज आमी तो बी चालू करता. सो अशें कितल्योश्यो गोष्टी आमी प्लॅन केले कडेन आसा ते थोडे तुमकां आमी सांगतलेच. फॉर एक्झाम्पल आयज फावंडेशन डे प्रोग्रामाक कितें आसता मुखार आमी कितें करतले ते बीन आमचे चेअरमॅन तुमकां सांगतलेच. पण हांव एक इन शॉर्ट सांगता की आमचो प्लॅन इतली मोठे हे आसा की चेअरमॅन जॉइन जाल्ल्या अशी प्लॅनिंग आसा की खुबश्यो आमची बरी प्लेसी आसा त्यो आमी आयडेंटिफाय केल्या. आमकां खबरूच नाशिल्ल्यो. फॉर एक्झाम्पल 1993 आमकां एक बरी पैकी आमच्या दोनापावल एरियेक जमीन दिल्ली. गव्हर्मेंटान डिसिजन जाल्लें की आमकां एक प्लॉट दिवचो 4,000चो. ते 1993 फॉलोअपच कोणी केलें ना. आमी चेअरमॅन आनी आमी वचून कलेक्टरा कडेन मिटींग घेवन कितल्योश्यो मिटिंग्सान काय बरी इन्स्पेक्शन जालें. तो प्लॉट आमी घेवन थंगसर बरी आनी कॉलेज थिएटर कॉलेज नाल्यार आमचे बरी हें करपाक जाता. तशीच आमकां कळ्ळां की आमच्या कुशीनच आनी एक प्लॉट जो फॉरेस्टा कडेन आसा तो आमकां दिवपाक ठरयिल्लें आनी तेच प्लॉटाची आल्तीन म्हणटा तेंका फॉरेस्टा प्लेस दिल्ली. तेंचे कडेन ती फायल आमी पुसून काडले कडेन आसा. तशेंच आमचो एक प्रपोजल कितले वर्सां पेंडिंग आसा वयर आमची क्वॉटर्स प्लेस परवरी आमची जमीन आसा 3-4 हजार पूण ती प्रपोजल अजून आमी जाग्यार पावलें ना. अशी ही प्रपोजल जी आसा ही मुखार बरी व्हरतले. आज ते प्रोग्राम टोटल आमी चालू करतले आनी हेज्याक बरे प्रोग्राम करून पयर आमी दिल्ली गेल्ले आमची थ्रू रिपेटरी कंपनीचे आमी एक बरे पैकी नाटक दिल्ली जालें. आमचो गेस्ट ऑफ ऑनर आमचे चेअरमॅन आशिल्ले पूण संविधानान तो मिनिस्टर पावला पूण गेस्ट आमचे चीफ गेस्ट आमचे चेअरमॅनच जाले आनी इतले बरो एनवायरमेंट हांगा तयार जालो गोंयचो गोंयमान जालें. म्हळ्यार कितें चेअरमॅन आमचो थंग चीफ गेस्ट आशिल्लो. आमचो नाटक पयलेंच हांगा आदी स्टेज महोत्सव आदिरंग महोत्सव आमचेच नाटक पयलीं थंगसर प्रस्तुत जालें आनी ते बरे एकदम बरे रिस्पॉन्स मेळ्ळो. लोक चकाट भरिल्ले आनी लोक लास्ट म्हळ्यार ते नाटक पळोवपाक उठले ना असो एक रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी गोंयमय दिल्ली जालें अशें जालें आमकां दिसलें. असोच आमी जर प्रोग्राम घेतले आनी मुखार जर वचत रावले आमी अवश्य जे कला अकादमीचो स्टँडर्ड जो आमी अवश्य वाडयतले आनी असो आमचो निश्चय आसा. चेअरमॅन आनी आमी सगळे मेळून हें काम करया अशें आमी एक निर्धार आनी एक रिझोल्युशन आमी आयज घेवपाक जाय फावंडेशन डे प्रोग्रामाक अशें म्हाका दिसता. आनी चड उलयना 2 शब्द सांगून म्हाजी 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू. देव बरें करूं सर. सरान सांगला ते भशेन म्हाज्या मनान विचार असो आयलो की सायन्स जर सगळे व्यवस्थीत आसत जाल्यार आमचें आरोग्य बरें आसता. आनी आयज एक कोइन्सिडन्स असो आसा की आयज नॅशनल सायन्स डे ताची तुमकां सगळ्यांक परबी. हो सायन्स हांगासर म्युझिकान आसा डान्सान आसा नाटकान आसा हे सगळे सायन्स एकठांय करून आमी मुखार पावलां मारपाची गरज आसा अशी एक आस आमच्या सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरीन उक्तायल्या आनी ती आस मुखार व्हरपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसतलें अशें हांव समजता. आनी मानेस्तांक आतां उतरांनी येवकार जाला
मानेस्तान फुलांनी आमी येवकारता. पयलीं अध्यक्ष चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर. सदस्य सचिव पद मोंतेरो. प्रेमानंद पोळे हांचे कडेन मागता की फादर मोंतेरो हांकां फुलां भेटोवन येवकारचे. तेच भशेन सपना नायक. आनी प्रेमानंद पोळे हांकां येवकार. आज हाचे नंतर हांगा रंगरंगियाळी कार्यावळ जातली. पाश्चात्य संगीत आसा, भारतीय संगीत आसा, तेच भशेन एकांकिका सादरीकरण, कला अकादमीच्या माहितीपटाचे प्रस्तुती जातली हांगा स्क्रिनीचेर. तेच भशेन बालचित्रकला सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां भेटवण जातली आनी आमचे जे अधिकारी आनी कर्मचारी आसात तांचोय भोवमान जातलो. आयचे ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे आमचे कला अकादमीचे अध्यक्ष बाबू कवळेकर सरां कडेन विनंती करता की तांणी ह्या समयार आमकां मार्गदर्शन करचें. टायम घेवचो ना. आयज फावंडेशन डे कला अकादमीचो आमी मनोवपाक आमी एकठांय जाल्ले आसात. आयच्या दिसाचो सविस्तर कशे पद्दतीन कार्यक्रम आसतलो आनी पर्पज कितें सगळे आमचे मेंबर सेक्रेटरी भोपशंकर गांवकार तुमकां सांगले आसा. ह्या उद्घाटन सोहळ्याक आमचे मदें आमचे मेंबर सेक्रेटरी एडवोकेट आमचे शंकर गांवकर आसात. त्याच प्रमाणे तुमकां एडवोकेट म्हणजे खबर ना ते लॉयर आशिल्ले. त्याच प्रमाणे आमचे फादर रोमियो, बाय सपना नायक, त्याच प्रमाणे बाब पोळे, बाकी सगळे आमचे सगळे हाजे इन्चार्ज प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी सगळे आमचे बाब नायक आमचे, त्याच प्रमाणे सगळे कला अकादमीचे पदाधिकारी भाव आनी भयणांनो. हो आयज खरोच उमेदीचो दीस आनी जशें आमच्या मेंबर सेक्रेटरी सांगले त्या प्रमाणे आमचो फावंडेशन डे म्हळ्यार कला अकादमीचो फावंडेशन डे. फावंडेशन डे कित्याक मनोवप तें तेणें सविस्तर सांगलें आसा. म्हाका दिसता 90% म्हजी भाशण तेणी कवर केल्लें आसा. म्हाका सुद्दां चड उलोवपाची गरज ना. पूण सविस्तर जें कितें सांगपाक सगळें सांगलें आसा. आनी खऱ्या अर्थांनी जे आयज फावंडेशन डे जावप काळाची गरज आशिल्ली. प्रत्येक गजाल आमी कसलें बरें काम करतात, बरी कामाची सुरवात करतात, त्या कामाचे तो वाडदिवस आसतलो किंवा कसलेंय कितें आसूं तेजें आमी वर्स मनयतात आनी त्या वर्सा भितर आमी तेंचें वर्णन करतात. म्हळ्यार वर्स कशें गेलें, कशे पद्दतीन जालें, तें खूब कितें आसता. तसोच कला अकादमी म्हळ्यार एक मोठी संस्था. आज कला अकादमी एक मोठी संस्था ही आमकां गोंयकारांक खबर आसाच, महाराष्ट्राक खबर आसाच, पूण दिल्ली सारकी भागांत गेले उपरांत सुद्दां कला अकादमीचो दर्जो कितलो मोठो आसा तो आमकां कळटा. पण आमी NSCचे डायरेक्टर जे नॅशनल स्कूल ड्रामाचे डायरेक्टरा कडेन बसले, तेंचे चित्ररंजन त्रिपाठी तेजेर बसले आमी अशेंच रिफ्रेशमेंट घेता आसतना. जे गोंयचे आतां गोंय म्हणजे एक ल्हानशें माणकुलें गोंय, ल्हान गोंय, महाराष्ट्राच्या कंपेर करीत जाल्यार आमचो ल्हान जिल्लो जाल्यार सुद्दां महाराष्ट्रा भितर चर्चा जाय, महाराष्ट्रा बद्दल चर्चा जायना तितली चर्चा आमच्या गोंया बद्दल ते करतात. म्हणजे कला अकादमीचो दर्जो हो खूब मोठो आसा. ज्यो मागीर आमी आनी एक संस्थेक मेळ्ळे आमी संगीत नाटक अकॅडमी. ती आमची कोण डॉक्टर संध्या पुरेश, तिचे बद्दल आमी दुसरे दिसा तिका मेळ्ळे. ते दोनी कडेन मेळोन आमी आमकां कला अकादमी भितर ज्या ह्या संस्थेचो आधार घेवन आमी कला अकादमीक आनी जोड पावलांनी कशें कितें कितें आयोजन करतले, कितें आमचे आमी कलाकारांक दितले, कितें आमी गोंयकारांक दितले, हाजेर खुबसो सकल हे जालो विचार जालो. थंय तेंच्या तोंडांतल्यान तेंच जालें. कला अकादमी बद्दल मोठे सारकें कला अकादमी म्हणून उच्च संस्था जे आज प्रत्येक ल्हान मोठी संस्था आसा ताचो प्रत्येकाचो जे आदर्श म्हणून ते आमचे कला अकादमी पळयतात. म्हणजे कला अकादमी कडेन आनी आयकले कडेन आनी आमकां आयकूं येता खंय गेल्ले कडेन की कला अकादमी भितर कोणी केदो व्हडलो आर्टिस्ट जेन्ना हांगा परफॉर्म करता तेकाय हांगा परफॉर्म करता आसतना गर्व महसूस जाता की आपूण खंय केलें कला अकादमी दीन दयाळ म्हणजे हांगा
दिनानंद मंगेशकराक हॉला भितर केले की अशे पद्दतीन तांकां गर्व फील जाता. हो एक मोठो दर्जो आसा. आयज आमी गेल्या मुद्दम उल्लेख करता गेल्या 28 वर्सांच्या पॉलिटिकल कारकिर्दी भितर हांव अनेक फावटी कलाकारांनी भितर कार्यक्रमांकय आसा, गेस्ट म्हणून आसा आनी प्रेक्षक म्हणून पळोवपाक आनीक फावटी येयी. आनी खास करून म्हाका आनीक खूब चर्चा आयकूं एक कलाकार बद्दल आमचे राणे साहेब आमी जेन्ना बरोबर आसतना. तुमकां खबर आसतलें की आमचे पॉलिटिकल कारकिर्दी भितर खुबसो भाग हांवें तेंचे बरोबर रावल्लो आसा. 20 वर्सां हांव तेंचे बरोबर राजकारणांत रावल्लो आसा पयलीं. आनी तेन्ना ते उल्लेख करी खूब फावटी मुख्यमंत्री आसतना खूब फावटी उल्लेख करी म्हाका मुख्यमंत्री म्हणलें जाल्यार चलता बरो कलाकारांचो अध्यक्ष म्हणा म्हणून. तेन्ना ते कलाकारांचो आनीक हें कळ्ळें की येदो व्हडलो मुख्यमंत्री जावन सुद्दां एक म्हणजे अध्यक्ष म्हणून आपल्याला म्हणपाक हें जाता. आयज जेन्ना हें अध्यक्षपद घेतले उपरांत आयज खरेंच प्रत्येक गजाली कडेन जर पळयले कडेन न्ही आयज कळोन चुकता की कलाकार म्हणजे खूब मोठी संस्था आसा. आयज जशें आमचे MSR म्हणल्या प्रमाणे भायर सावन काही लोकांक खबर ना कलाकार सोडून बाकीचे लोक असतात तांकां दिसता कलाकार म्हळ्यार एक हॉल थिएटर 2-3 हॉलां आसात. रवींद्र भवन कशें आसा, राजीव कला मंदिर कशें आसा तशें म्हणजे हॉल न्ही. कला अकॅडमी म्हणजे वेगळें आसा. अकॅडमी ती अकॅडमी भितर आमचे बाकी सगळे एक्टिविटी चलताच. पूण जशें मेन्शन जालें ते प्रमाणे आयज म्हाका सुद्दां खबर जाल्लें हांगा 600 भुरगीं हांगा शिकतात. हांगा वेस्टर्न आनी इंडियन म्युजिकाची इतली क्लासी आसात. जेन्ना पयल्या दिसा हांवें ताबो घेतलो तेन्ना हांवें मेंबर सेक्रेटरी आमी सगळ्यांक वचून पाहणी केली. आमी पयलीं खबर ना उसली सायडीन आमी केन्ना पावलेच ना. आमी एक डायरेक्ट हॉलां बसप प्रोग्राम पळय वचप पयलीं. जेन्ना आयज जेन्ना हें केलें तेन्ना अनेक हांगा एक्टिविटी चलता. दुसरें आमी कळोवन चुकलें की तेन्ना म्हाका CMन मेन्शन केल्लें पयलीं की तुका कलाकारी भितर आनी कॉलेजी आसा म्हणून थिएटर आर्ट कॉलेज. ती हांवें रोखडेच ताबडतोब पळोवपाक गेले हांव मेंबर सेक्रेटरी सगळे. थंय तेंच्यो कांय समस्या आयकून घेतल्यो आनी अनेक गजाली म्हळ्यार कलाकारी भितर खूब कांय गजाली करूं शकता आमी. खूब कितें करूं शकता. ज्यो गजाली ज्यो एक्टिविटीज चलप त्यो काही काळांतरान त्यो काही कारणां अनेक आसतलीं ज्यो काही कमी जाल्ल्यो आसा, बंद पडल्यो आसात. ह्यो परत खंय तरी चालू जावच्यो अशें आमी ठाम निर्णय धरलो आसा. मेंबर सेक्रेटरी आनी हांवें उलोवन हें ठरयिल्लें आसा की प्रत्येक जावपाक जाय. तशेंच सुद्दां आतां आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां फायनान्शियल प्रोविजन करता आसतना न्यू फायनान्शियल इयराक तशी आमी आंखणी केल्ली आसा. आतां आमची मिटींग जावपाची आसा जेणे करून आमी सगळीं जे आसा बाकीचे काम कितें आसा ते अपुरे आसा ते उरला ते कंप्लीट करप वेगळो भाग तेजे आतां वेगळे पयशे आसात. पूण हे जे एक्टिविटी चलप त्यो एक्टिविटी परत चालू उरच्यो सगळ्यो अशे पद्दतीन आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आमचे मुख्यमंत्री जे आसा ते पॉझिटिव्ह आसात. आमचे आर्ट आनी कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री आसात ते सपोर्टिव्ह आसात आनी मुख्यमंत्र्याचो सदींच सपोर्ट आमकां आसता. आज मेंबर सेक्रेटरी सुद्दां आमकां योगायोगान एक बरी लाभले आसात, अनुभवी आसात, काम करपी आसात, खुबशे सिनियर आसात आनी तेंचे कडच्यान म्हाका खुबशे येयले खुबशे तेंचे हे शिकपाकय मेळ्ळे आसात. आनी तेंचोय पॉझिटिव्ह हे आसा की कितें तरी करपाक जाय, कितें तरी करप हें म्हत्वाचें. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे इन्चार्जा कडेन हांव बसला तेंचे आयकून घेतलें आसा. तेंचे भितर तळमळ आसा की आमी कितें तरी करपाक जाय. पूण हे सगळे जात ते जोड पावलान जावप आसता आनी ताकाच लागून फावंडेशन डे अत्यंत म्हत्वाचो आसता. आयज जे आमी हांगाच बाकीचे प्रेक्षक आसात पूण आमचे स्थळांतर आमचे लोक आसात जे आमचो हांगाचे लोक आसात, कलाकार स्टाफ आसात. प्रत्येकाक एक गर्व जाता आसतलो ही आमची संस्था, आमचो फावंडेशन डे, आमचो आमी दीस मनयतात म्हणजे आमी बर्थडे मनयतात असो प्रकार हो. आनी आयज हे 1970 न्ही 70 आसा कोण आता हे आमी 46 वर्सां जाली. एक पयलीं 50 मनयल्ले तेजे उपरांत फावंडेशन डे अशी परंपरा नासली. पूण जेन्ना मेंबर सेक्रेटरी म्हाका म्हणपाक लागले आनी की अशें करुया आनी बरें तेंच्याय विचार पयलीं लक्षांत येयले. म्हाकाय ताबडतोब दिसलें की सारकें आहा तें की फावंडेशन डे करप अत्यंत गरजेचें आहा. फावंडेशन डे केले उपरांत अनेक गजाली जे कडेन आमचे चलता आतां उल्लेख जालो आमचे इंडियन क्लासीस आसा, वेस्टर्न क्लासीस आसात, रेपरेटरी आसा, आर्ट थिएटर आर्ट कॉलेज आसा, हे सगळ्यांचे जे कितें एक्टिविटी चलता ते थोडक्यात दाखोवपाक संदी मेळटा, परफॉर्मन्स दाखोवपाक संदी मेळटा, आमकां सगळ्या एकठांय रावन पळोवपाक संदी मेळटा. प्रत्येक आमचे सेल कितें काम करता, प्रत्येक कडेन कितें एक्टिविटी चलता ते एक प्लॅटफॉर्माचेर एकठांय येवन ते आमी सगळ्यांक बसून पळोवप हें म्हत्वाचें आसता. तातूंत भितर आमचे काही अनेक अधिकारी आसतले ज्यांचे कंट्रिब्युशन आयज खंय तरी संस्थेन कावंट केल्ले आसतले तांचो भोवमान करप हे तितली काळाची गरज आसा. ती आमी काही गजाली केल्ल्यो आसात. कित्याक ज्यांचे जे शाबासकीचे थाप जे हाताक मारपा जाय हेचेर ते आमी मारपाचो प्रयत्न करतात. म्हणजे सगळे खंय तरी हेची कदर जावपाक जाय. कितें आसता बऱ्यो गजाली चडशे हायलायट जायनात. एक लक्षात घेयात काही गजाली तुटी आसत, वांकड्यो आसत जाल्यार त्यो फास्ट हायलायट जातात. पूण ज्यो बऱ्यो गजाली आसात त्यो परत सांगची पडटा. आनी अशे पद्दतीन ज्यो आमच्यो बऱ्यो एक्टिविटी आसा त्यो आमकां फुडें हाडपाक जाय. आज प्रेस आसा, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रिंट मिडिया आसा. आज आमच्या कलाकारां भितर जें कितें चलता
ज्यो ऍक्टिव्हिटी आज सांजे सुद्धा सुरश्री केसरबाई केरकर पुरस्कार आम्ही महोत्सव घडून हाडटात आयज सांजचो आणि फाल्यां दिसभर तो सुद्धा गेले 3 वर्सां जाल्लो ना. अशे अनेक हे आसात जे आता उल्लेख केला. रेपर्टरी आमची चालू झाल्ली आसात, पयलीं बंद पडली, आयज बऱ्यापैकी ते नाटक जाल्ले आसात आणि नाटकाचो जे धरती आबा हाचो प्रयोग जालो. आमच्या एमएसान उल्लेख केला ते म्हणून सुंदर अशें नाटक, त्या नाटका खातीर हिंदीन नाटक आसा, सुशांतान नाटक डायरेक्ट केल्लें आसा तें, आनी थंय सुद्धा ती शाबासकी मेळ्ळी. आज खरेंच आमी जे गेले तेन्ना कळटा की थंय वातावरण जाल्लें आमचें गोमंतकी वातावरण जालें. दिल्ली सारके भाग्याक एनएसटी म्हणजे अख्ख्या देशाचे लोक कितले तरी सेंटर आसात, ताजो तो कॅम्पस आसा, त्या कॅम्पसा भितर गोंयचे नाटकुले धरती आबा ती दाखोवप. भारत रंगमंच हाचे भितर आदी रंग महोत्सवा भितर तेजी आमकां ओपनिंगाक संदी मेळप. आमची नाटकां प्रयोग पळोवपा खातीर सगळ्या लोकांनी बसप आणि ऑडियन्स सुद्धा सुंदर असो ऑडियन्स थंय. अशे पद्दतीन आयज आमकां आमचे म्हणजे कलाकार ना म्हटल्यार प्रत्येक कलाकाराक वचून थंय आपले सादर करपाक मेळ्ळे ते व्हडले प्लॅटफॉर्माचेर. खूब मोठी जमेची बाजू. हे खंय तरी आमी आमकां एकमेकांक शाबासकी दिवपाक जाय. हे आमचें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा, हे आमची देण जें आसा जे कला अकादमीची, हे लोकांक कळपाक जाय. हांव चड टायम घेवचे पयलीं आनीक फावटी सगळ्यांक आज पर्यंत ही कला अकादमीक ज्या इतली पावंड्यांचेर पावयता आसतना ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा, ज्यांनी ते मोठे अधिकारी आसताले की ल्हान कर्मचारी आसताले, सगळे की प्रत्येकाचें काम हे तितलें म्हत्वाचें आसता. जे आमी बाकीचे जे उसले फर्स्ट लायन सेकंड लायन जे लोक आहा ते काउंट जातात, दिश्टी पडटात, बाकी सकयल लायन आहा ती आमकां दिश्टी पडना. पण प्रत्येकाचे जे करते प्रत्येक गजाल जी बरी घडटा किंवा काम करतात तांकां सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसता, सगळ्यांचे सारके सहकार्य आसता. उसली एमएसचे धरून ते चेअरमॅनाचे धरून ते सकल पर्यंत आमचे ऑफिस बॉय आसतलो, स्वीपर आसतले, ह्या लेवलाचेर सुद्धा सगळे जे अधिकारी वर्ग आसा तांकां सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसता. आणि सगळ्यांचे सहकार्यान फुडें कसलीय संस्था जावं ती सगळ्यांच्या सहकार्याने फुडें वचपाचें आसता. हांव प्रत्येक कडेन म्हजें काम, हांव जे पद आज पर्यंत हांवें बसयल्ले आसात ते प्रत्येक पदाक हांवें आज पर्यंत न्याय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. गेली 20 वर्सां आमदार म्हणून काम केलें, ताच्या पयलीं हांवें जिल्हा म्हणून काम केलें, आतां हांव गेली 4 वर्सां पक्षाचें काम करीत आसा. जी जबाबदारी म्हगेली आज पर्यंत सरकारान आसतली, पक्षांनी आसतली दिल्ली आसा ती प्रामाणीकपणान पार पाडप हे आमचें कर्तव्य आसा. म्हणून जेन्ना हांवें ज्या दिसाक हांगा ताबो घेतलो, हांवें एमएस एकच म्हणलें, सगळ्या अधिकाऱ्यांक हांवें बरोबर घेतलें. जे कितें आहा ते ज्यो वायट गजाली आसात तेजें निवारण जावपाकच जाय, बऱ्यो गजाली आहा ती घेवन फुडें सरपाक जाय. आणि सगळ्यांनी एक मतांनी एकवटान जर करीत जाल्यार कसलीच गजाल अवघड ना, इम्पॉसिबल ना. फक्त पॉझिटिव्ह हे आसपाक जाय आणि सगळे पॉझिटिव्ह घेवन वचत जाल्यार सगळ्यो गजाली घडटात. आणि आमी तशेंच सगळ्यांच्या एकवटान एक मतान म्हणटा अशें जसो उल्लेख जालो परत करना, कित्याक जेन्ना थिएटर आर्ट कॉलेज आसा तेजे खातीर स्वतंत्र आमचे कडेन प्रिमायसीस ना, त्या रेंटान आमी थंय चलयतात राजीव कला मंदिरा भितर. तेन्ना जेन्ना हांवें थंय मिटींग घेतली तांकांय जे प्रोफेसर आसताले तांकांय खुबशे अडचणी आसात. त्यांचे जे स्टुडंट म्हाका दिसता आयज म्हाका मेळपाचे येवपाचे काही तांकांय काही अडचणी आसात. जो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसत जाल्यार भुरग्यांक शिकोवपाकय बऱ्या पडटा आनी शिकपाक बऱ्या पडटा. ह्यो काही गजाली लक्षात घेतल्यो आसात. 2-3 जागे आसात ते आमी ताचेर विचार केल्लो आसा. अशे अनेक गजाली आसा जे कडेन कांयच गजाल अपुरी पडची न्हू. आणि सगळ्यांक योग्य आमी न्याय दिवन जे आमचे कला अकादमीचो दर्जो आनी उंच पावण्याक काडपा खातीर आमी सगळे एकठांय रावन काम करुया इतलें सांगून आयचे फावंडेशन दिसाक आमी हें करता आसतना 46 हो फावंडेशन जे मनयतात, फुडल्या वर्साक 47 मनयता आसतना ह्या वर्साच्या कारकिर्दी भितर आनीक तरक्की जाली अशें आमी फुडल्या वर्सा आमकां सांगपाक मेळपाक जाय. आनीक आमची कला अकादमी उसली पावंड्याचेर व्हरपा खातीर आमी कार्य केलें हें आमकां सांगपाक मेळपाक जाय. हांव सगळ्यांक शाबासकी तात्पूर्वी दिता. शानदार अशें आयोजन म्हाका संजय आनी तेच्या ग्रुपान केल्लें. संजय गांवकार तेजो राती सुद्दां पळोवपाक येयल्ले, पाणी करतालें काम चालू आसलें. आतां पळयलें जाल्यार म्हाका राती पळोवन फोटो धाडलो हांवें बरें जालां आनी खरेंच आयज सुंदर जाल्लें आसा. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा तांकां सगळ्यांक शाबासकी तात्पूर्वी दिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. बाबू कवळेकर हे नाव फकत एक कलाप्रेमी म्हणून घेवन येतो तर कले खातीर प्रोत्साहन दिवपी अशें म्हणून आमी घेवचें पडटलें. हांव तांचो वोटर न्ही, म्हळ्यार आमी खूब लागींच्यान एकामेकाक वळखता. कित्याक तियात्रान हांव काम करता तेन्ना तियात्र तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसलो. बाबू सरान तांची घरकान्न बसलेली. हांवें ताका विचारलें म्हणजे ऑर्गनायझराक, तुमचो MLA येयला मरे, तियात्र तेणेच ऑर्गनायज केला.
सो अशे तियात्रा खातीरूय म्हणजे कलाकारा खातीर प्रोत्साहन दिवचे, तांचे खातीर फायनान्शियल असिस्टन्स दिवचे, हे ते आपले तरेन प्रयत्न करतात आणि फक्त फायनान्शियल असिस्टन्स दिवन वगी रावनात, पण ते परफॉर्मन्स कशें आसा ते पळोवपा खातीरूय येतात. त्या खातीर कलाकार म्हूण हांव तुमचो सदांच उपकारी आसतलो आणि गोंयचो दरेक कलाकार तुमचे कडल्यान एक वेगळी अपेक्षा धरून आसा आणि कला अकादमीचे वतीन तुमी ती पुराय करतले अशें आमी समजता. आता सगळे जे कार्यक्रम जे आसात ताची सुरवात जावपाची आसता तेन्ना आमी मानेसां कडेन मागता की तांणी प्रेक्षकां